ताका खूबच आनंद जाला. पयलीं सुद्दां आपलो डाबो हाडटलो तांचे धांवतलो गाणे आपल्या दितलो सामकी आपल्यान स्कुटर चलोवपाक आतां जर ताणें स्टार्ट करत इतली फास्ट वता आनी आतांच बळ्या हांवें बळांतले बळ्या आतां बळ्या आनी फास्ट वता. पण हांव तांचे कडेन उलयतना की ताणें ती खुशालकाय म्हाका सांगली. आज तुका उमेद दिसता ती आमचे यशवंत हेगडे आनी ताची घरकान्न आयज आमी हांगा आसात. यशवंत हेगडे आमी शिवाजी हेगडे ह्या नांवानच चड वळखतात. मडगांव म्युन्सिपालिटीन खूब वर्सां सेवा केली तांच्यांनी आनी तशेंच हांगसरले ते ज्येश्ठ नागरीक तांकां दिव्यांग हे हातूंतल्यान ही ट्रिसायकल दिवपा खातीर हांवें आमचे सोशल वेलफेअर आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन 2-3दां वासपूस केली कारण ते प्रक्रिया जो फॉर्म बीन भरपाक जाय तो फॉर्म बीन भरलो पण तें त्या हातूंतल्यान जालेना. म्हणून आयज सगळ्यांत पयलीं हांव खरेंच ताचें श्रेय सगळें सुभाष फळदेसाया कडेन की तांणी तें फॉलोअप करून आनी शेवटी ताका कळ्ळें की तें सरकारी चौकटीन खंयच बसना आनी त्याच बरोबर जे मॅन्युफॅक्चरर आसा तांचे जे सप्लायर आसा तांच्याय चौकटीन बसना कारण तांकां तो पेमेंट ताणें स्वता फुडाकार घेवन आपल्या खरें म्हळ्यार आपले स्व खर्चान सगळें हें करून ती सगळें तयार केली आनी फॉलोअप केले नंतर तुका उत्तर दिलें म्हाका की जो खंयच्याय परिस्थितीन आयतार पर्यंत म्हणजे आयज आनी उतरा प्रमाणे बरोबर आयज आयतार आयज हांव म्हणटालो आयज दीस सोंपचे पयलीं पावतलो काय ना पण ताणें वेवस्थीतपणे ती हाडून दिली. त्याच बरोबर यशवंत हेगडे ह्या फाटल्यान संदर्भांतल्यान खूब वेळाचेर म्हाका फोनाफोनी करताले पूण त्या वेळाचेर सुद्दां तांकां हांवें सांगिल्लें कारण सरकारी ट्रेन केन्ना केन्ना खुबशी गजाली अश्यो जातात पण त्या सगळ्याचेर मात करून सुद्दां लास्ट अंत्योदय जो म्हणटा सकयल स्तरा पर्यंत जो पळय वचपाक जाय ताजो तो हें आशिल्लो तो मित्र सुभाष फळदेसाय हांणी खरोखरच पूर्ण केलो. तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी एक दोगांच्या चेहऱ्याचेर आयज जो पळय हांसो आसा आनी ती बायक ती मेळ्ळे बद्दल आनी आपलें स्वप्न जें आसा तें परिपूर्ण जालें कारण घरानूच बसून उरताले खंय वचूंक मेळनाशिल्लें नाल्यार ती व्हीलचॅराचेर एक तेंचें थंय आशिल्लें तें तांचें साकार जालें स्वप्न. म्हाका दिसता परत एकदां तांकां हांव धन्यवाद दिता आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्रीन खरोखरच एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून काम करतना एक पर्पल फेस्टिवल बरे भशेन घडोवन हाडून आंतरराष्ट्रीय नामना मेळयलो म्हणजे ज्या जाग्याचेर प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुद्दां उल्लेख केलो असो दिव्यांगा खातीर काम करपाक ज्या तरेन धडाडीक करता सुभाष फळदेसाय आनी एक कर्तृत्व दाखयलें. आयज आमचे आदले आमदार तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नाईक हांच्या हस्तुकी फातोर्डेचे आमचे जे वरिश्ठ ज्येश्ठ नागरीक आसात सिनियर सिटीजन ऑफ एज 79 शिवाजी हेगडे यशवंत हेगडे हांकां आयज ही ट्रायसायकल आमी दितात. ही ट्रायसायकल वास्तवीक आमचे सरकारी कांय नियम आसतात की तांच्या अमकेच एजी पर्यंत सरकारान तांकां दिवपा येता ते तातूंत भितर बसनाशिल्ले सो दामो बाबान तांकां ती व्हरूनय प्रयत्न केलो पूण एक एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा त्या बियॉन्ड त्या एजीचेर ते दिना म्हणून तांच्या स्वताच्या उपक्रमांतल्यान ताणें म्हजे कडेन विचारलें सप्लायर कोण आनी आमी तांकां सप्लायरच्यान हाडून दिल्लें आसा आनी सगळी कॉस्ट आसा ती आमचे दामू स्टेट प्रेजिडेंट हांणी केल्ली आसा आनी सरकाराची न्ही. सो आमी इतकेच जे कोण आमचे वेंडर आसात तांची गाठ भेट घालून दिल्ली आसा आनी तांच्या ह्या उपक्रमांतल्यान एक दिव्यांग व्यक्ती आपूण स्वता जावन तांकां उमेद आसा मार्केटांत वचून आपलें मार्केटींग करपाचें कितें वस्तू हाडपाच्यो आनी जिवना भितर एक म्हाका दिसता की हॅपिनेस इंडेक्स म्हणटा आमी जे जाणट्या लोकांक पसून आमी अशें सन्मानान वागोवपाक जाय हें आमच्या कृतींतल्यान आमी दाखोवन दिल्लें आसा. सो अशें कितेंय जर कोणी आसा जर जाय जांकां एखादे वेळी सरकारच्या नियमानुसार तें फावो जायना कारण आमचो एक नियम आसता की ते प्रोडक्टिवली एंगेज करपाक जाय सायकलीचे नंतर तांणी कितें तरी फॅमिली चलोवपाक जाय. आमी अपेक्षा करपाक शकना की 80 वर्सांचो जाणटो फॅमिलीक म्हणजे स्वताक हॅपी रावप
आनी स्वताक ताजें मुवमेंट जावप जाणे करून तांच्या आयुश्यान भितर एक बदल घडटलो आनी कांय काळ ते आनीकय आरामशीर अशें हें करपाक जाय. आतां पर्यंत तांकां व्हिलचॅराचेर वरताले, व्हिलचॅर बाजारांत वचपाक शकना, व्हिलचॅराक आनी एक सहाय्यक लागता, सहयोगी लागता. आयज तो इंडिपेंडंट जालो, हाजेर बसलो न्ही तो 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर खंय वचून आपलें काम करपाक शकता. आनी जिवनांतलो ह्या काळांत वृद्धप काळांतसून कितेंय जालें जर जाय, डिसेबल जालें जर जाय जाल्यार ताका स्वताच्या एक परत एक उरूप येता, एक मोटिवेशन मेळटा आनी इतरांकय बरें दिसता की आपूण कोणाचेर डिपेंडंट ना,